जिविताची राणी हांव ताचेर मोग करता. एक्चुअली हांवें ताका फेसबुकार फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडल्या पूण ताणें आपुणूय ती एक्सेप्ट करूंक ना. हांवें जायते मेसेज धाडले ताका पूण ते फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करून मेसेजीक ना घातली. पूण हांव ताचो मोग करतलो आनी खरें घालतलो. आयज 14 फेब्रुवारी दोन मोग करतलेचो दीस व्हॅलेंटायन आनी आयच्या दिसाचो फायदो घेवन हांव ताका प्रपोज करतलो. हाय, हा विशाल गावस, एक तियात्रिस्ट, एक कलाकार. आमी जितले तियात्र केल्यात तितल्या तियात्रांक लोकांनी आमकां जाय तो मोग दिला. हांव जितले फावटी लंडनच्या शारान आयला तितले फावटी म्हज्या गोंयकारांनी तुमी म्हाका मोग दिला, तुमचो आशिर्वाद दिला. आनी ह्योय फावटी हांव लंडनच्या शारान येता फ्रांसीस दिगरपाल हाचो तियात्र घेवन म्हजो फायदो तुजो कायदो. सो हांव तुमच्या लोकां कडेन मागता, म्हज्या ऑडियन्सा कडेन मागता की तुमी ह्या तियात्राक येवन तुमचो सपोर्ट, तुमचो मोग आमकां दिवचो. हो तियात्र गोंयांत नंबर 1 तियात्र म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आसा. द बेस्ट स्टोरी, द बेस्ट स्क्रिप्ट, द बेस्ट एक्टींग, बेस्ट कातारा, बेस्ट कॉमेडी, सगळ्या बाबतींत हो नंबर 1 तियात्र म्हणून लोकांनी वाखणलेलो आसा. आनी तोच तियात्र आमी तुमच्या शारान तुमच्या खातीर घेवन येता, लंडनच्या शारान. आनी ताचे डेटी जावन आसा 27 तारखेर स्विंडन होच तियात्र जातलो. पूण द फर्स्ट कम फर्स्ट सीट अशें आसचें ना, सिटींग अरेंजमेंट केलेली आसा. सो येवन विसरो नाकात आनी पळोवंक विसरो नाकात. आमचो तियात्र, तुमचो तियात्र, म्हजो फायदो तुजो कायदो. आज 5 म्हयने जावन गेले आमकां सोडून.